ना आमच्या दारेश्वरी देवीचो आनी भुमिकेचो आशिर्वाद तशेंच आमचे जे सगळे हितचिंतक आसा आमचे बरे मागपी आसा तेंची एक इच्छा आशिल्ली की दारमोडा पंचायती बालाजीची उरपा जाय म्हणून त्या इच्छेक लागून आमी आयज सगळे भरघोस मतांनी आमी निवडून येयल्या। आनी हांगा अशें पळोवपाक गेल्यार भाजपाचो पॅनलाचो धुवा तुमी उडयल्लो आसा आनी कितें सांगपाक सोदता हेजेर? ना हे इलेक्शन पार्टी लेवलाचेर जावन आशिल्लें तेन्ना आमकां ते कांय उलोवपाचें ना। पण तुका आतां पंचायतीन तुवें आतां जवळ जवळ 25 वर्सां राजकीय कारकीर्द केली, त्याचो फायदो कशें कितें जाला तुका? विधानसभेत कित्याक हेजो फायदो जावपाक मातशें मुश्कील जालो? ना विधानसभेन आमी फर्स्ट टायम इलेक्शन लढयल्लें, आमी नवे आशिल्ले, लोकां पर्यंत पावपाक मातशें खंय तरी कमी पडले आसतले आमी, म्हणून आमकां फायदो तेन्ना फायदो जावना। पूण गेली सतत्यान 5 फावटी हांव जिखलो, म्हाजी भयण सतत्यान 4 फावटी जिखली आनी आयज आमचे जे बाकीचे सुद्दां सगळे येयल्या पळय ते भरघोस मतांनी निवडून येयल्या। ताका लागून हांव दारबोडेच्या सगळ्या लोकांचे, आमच्या दारबोडा पंचायतीचे सगळे लोकांचे मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। मला जी दारबांदोडा पंचायतीन सध्या एक आरजेचो उमेदवार निवडून येयल्लो आसा आनी तुमचे सध्या तुमी वांगडा आसा, तुमी आतां आरजेच्या उमेदवाराक घेवन कशें वयतले फुडें? ना पळय आमी सगळ्यां कडेन आमकां सपोर्ट मागतले, आमी सगळ्यांक बरोबर घेवन वयतले। तुमच्या पंचायतीन मेजर प्रॉब्लेम कितें दिसता तुमकां? ना चडशे आमच्या पंचायतीन देवाच्या कृपेन लायट उदक रस्तो हेजो तरी प्रॉब्लेम आमकां ना, ते आमी सॉल्व करपाक आमी यशस्वी जाल्ले आसा। बारीक बारीक प्रॉब्लेम आसा, आयज बेकारी आसा, हे आसा, त्या हितून आमी आयज सरकारा कडेन आनी आमदारा कडेन त्या दृश्टीन प्रयत्न करून तो बी प्रश्न सॉल्व करपाचे प्रयत्न करता। शुगर फॅक्टरीचो विशय कसो पळयता तुमी? ना म्हाजी तरी मनांतल्यान इच्छा आसा की शुगर फॅक्टरी चालू उरूं जाय, कारण ती शुगर फॅक्टरी खूब जाणांक रोजगार दिता। शुगर फॅक्टरी चालू उरपा जाय आनी हांव सरकारा कडेन विनंती करता की शुगर फॅक्टरी चालू करपा जाय। प्रचाराचो मुद्दो कितें आशिल्लो तुजो? प्रचाराचो मुद्दो असो कांय नाशिल्लो, कारण पंचायत इलेक्शन हे लोक पळयता की बाबा कोण इफेक्टीव आसा आनी कोण काम करतलो, कोण कोणाक केन्ना पावतलो, नाल्यार कोण खरें काम करतलो, तेजेर पंचायत इलेक्शन जाता। रावली मरे